गोंयांतले नुस्तें व्हड प्रमाणात निर्यात जाता। ताका लागून ब्लू इकॉनॉमीच्या नदरेंतल्यान पळयत जाल्यार नुस्तेमारीक वेवसायीक नदरेंतल्यान पळोवपाची गरज आसा। गोंय सरकार बेगीनूच बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हो अभ्यासक्रम सुरू करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। ते फिश फेस्टाच्या जागृताय कार्यावळी वेळार उलयताले। 2 ते 4 फेब्रुवारीत गोंयांत फिश फेस्ट जातले। वो 7th फिश फेस्टिवल जो हा वो आम्ही 2, 3, 4 SAG ग्राउंडार आसतलो आणि वो ह्या हितून डायरेक्टर सांगला तशें फिश गॅलरी आसतली, फिश पॉन्ड आसतले, फूड कोर्ट आसतलो, एंटरटेनमेंट आसतले। त्याच्या बरोबर मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे वर्कशॉपां आसतली। कॉलेजच्या भुरग्यांकूय जाय जाल्यार अटेंड करपाची जी बाकीच्या राज्यांची जे फॅकल्टी आहा, जे कारण फिश ही बऱ्यापैकी इंडस्ट्री म्हणून आम्ही लोकांनी घेवपाक जाय। कारण दर्यानूच न्हू तर लँड फिश तयार करप, बाकीचे ज्यो प्रायम मिनिस्टर मिस्टर सागर योजनेन ज्यो पळय स्किमी आहा, क्रॅब कल्चर आसूं, मसल कल्चर आसूं, वीट्स आसूं किंवा बाकीच्यो ह्यो बऱ्यापैकी ट्रेनिंग दिवपा खातीर आनी हे अवेरनेस जावपा खातीर सबंद गोंयभर आमच्यो मोबायल गाडयो भोंवतल्यो आनी हेज्या खातीरूच अवेरनेस करून ही इंडस्ट्री वाडोवपाक आमचे प्रयत्न आसतले सरकाराचे। गोयच्या लोकल भुरग्यांनी एक तर BSc इन फिशरीज सायन्स शिकचे, आमची इच्छा गोंयकार म्हणजे गोंय सरकारची। आम्ही एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली, आम्ही BSc इन वेटरनरी कॉलेज सुरू करपाचे आसा आणि इन लॉंग रन इट इज अ बॅचलर इन फिशरीज सायन्स कॉलेज हे बी गोंय सरकारचे सुरू जावचे, हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। येता त्या वर्सा घडी आमी कदाचित बॅचलर इन वेटरनरी सायन्स सुरू करपाचो संकल्प आसा आणि ते जाले जाल्यार इन लॉंग रन बॅचलर इन फिशरीज सायन्स ही बी कॉलेज गोंय सरकार सुरवात करतले। कारण आमी कोस्टल स्टेट आसा, खुबश्या भुरग्यांनी आफ्टर सायन्स दीस इज अ ऑप्शन म्हणून हाज्या कडेन पळोवचो, जेणे करून फुडें वचून भुरगे बॅचलर सायन्स शिकल्या उपरांत एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीन वतले, फिशरीजच्या वेगवेगळ्या प्रोसेसिंगान वतले आणि ताजो अवेरनेस त्या खातीर आमी फिश फेस्टिवल करता। हाजो अर्थ फक्त थंयसर नुस्तें खावपा पुरतोच ना, म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता फिश फेस्टिवलाचो फायदो कितें काय म्हणून, थंय येवपाचें नुस्तें पळोवपाचें आनी खावपाचें ना, तर विशेष करून आमच्या सगळ्या भुरग्यांक हाजे इम्पॉर्टन्स कळचे, बॅचलर इन फिशरीज सायन्स म्हणजे कितें आनी तो सब्जेक्ट घेतल्या उपरांत गोंयांत न्ही तर जगार ऑपॉर्च्युनिटीज कितली अवेलेबल आसा हे कळचे। हाज्या खातीर विशेष करून ज्या भुरग्यांनी म्हणजे येवन फिश फेस्टिवल आमचे पळोवचे, त्यांच्या पेरंट्सांनी पळोवचे आणि ह्या इंडस्ट्रीत म्हणजे मोर दॅन 1000 crores ऑफ रुपीज हो गोंयांतल्यानूच म्हाका दिसता तेजी इन्व्हेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट 1000 कोटीचो बिझनेस फक्त गोंयांत जाता। हांव तरी म्हणजे सारको एस्टिमेट, कारण हो डायरेक्ट आमकां हेजेर आमी जसो म्हणटा की लिस्टान येवंक शकना, बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जर धरलो इट इज मोर दॅन 1000 crores ऑफ रुपीज बिझनेस फक्त नुस्त्याचो जाता। आनी त्या खातीर ह्या इंडस्ट्री कडेन आमी सिरियसली पळोवपाक जाय। गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांनी ह्या इंडस्ट्री कडेन सिरियसली शिकपाची गरज आसा, पळोवपाची गरज आसा।